Just imagine. इश्टानो, नायजेरियन विशयाचेर आमी चीफ मिनिस्टराकडे प्रेस कॉन्फरन्सीक उलयल्लेच, पूण आमी उलयता थंय आसा दुसऱ्याच दिसा मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकारान अशें वक्तव्य केलें. आजच्या हितून नायजेरियन म्हटल्यानंतर हो कॅन्सर कहो. आमी CNN, IBN, NDTV, टायम्स नाव, हेडलायन्स टुडे सगळ्यांनी म्हटलें हे मांद्रेकर कितें उलयता तूं काय म्हणून. मागीर ताणें आपले शब्द फाटी घेतल्या. मे बी दिस इज दी अपॉलॉजी ऑफ द वीक. वो बयान दिया है, सच्चे बयान दिया है, और ये जो बयान किया है मुझे भी मालूम नहीं कि ये बयान पर इतना बवाल हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जो दिन वो नाइजीरियन ने रास्ते पर जितना सब हंगामा किया वो देख के मुझे ऐसा लगा कि ये जो लोग है ये हमारे यहाँ हमारे ये जो यंग पीढ़ी है. Just imagine. जस्ट इमॅजिनान थारायला की होम मिनिस्टराक मेळ्यार बरें ह्या सगळ्या गजालींचेर. तुमी म्हणटले आतां एपिसोड स्टार्ट जाल्लो तेन्ना CMा कडेन उलयल्लो, आतां परत सेपरेट आनी कित्याक मेळोवन उलोवपाक जाय. लेमडेपणां म्हणटा ती अशी करचीच पडटा. लेमडेपणां करपाचो चान्स कित्याक सोडया. CMाक मस्को मारपाचें जाणा. Just imagine. CM, तूं जेन्ना परवरी येयल्लो पळय, हे जाल्लो बोवाळ जालो तेन्ना ते नायजेरियन्सांक पळोवन तुका स्वता भंय दिसलेलो. ओके, कळ्ळें म्हाका. क्वेश्चन चेंज हो आनी प्रश्न नाका. कळ्ळें म्हाका. बरें, जेन्ना नायजेरियन्स परवरी धुमाकूळ घालताले पळय तेन्ना थंय पुलीस भियालेले अशें लोक म्हणटात आनी ते तिडकतात. आनी कालांगूटचो जो पुलीस इन्स्पेक्टर आहा निलेश राणे, हें कितें सांगता हें आमी एक्चुली कितें विचारपाक सोदी तुका जाणा, तूं कितें मदींच बेश्टें की निलेश राणेक आमी थंय कालांगूटचो PI आहा पळय ताका पळयल्लो परवरी, तो बाबडो धांवत आसलो हांगासून थंयच्यान धांवत. ना CM, हे नायजेरियन्स पळयल्या तुवें बारीक, ते रात दीस फुसकायत असतात, कितें ड्रग्स बीन आनी ढोकीत असतात, पूण न्हू तेंचें आरोग्य म्हणजे तेंची भलायकी केन्ना इबाडना. ते म्हणजे बरें ठणठणीत कशें उरता काय म्हणटा हांव. अरे तांची बॉडी फिजिकूच तशी आहा. ना CM, तेंचें खावप पिवप वेगळें आसता. ते कितें सायबेरियन जिंगसँग आनी कंदमुळां जंगली कितें झाडां झुडपी कितें रूट्स बीन खावन ते सारके बरें गडगडीत आसता. आर यू अवेअर ऑफ ऑल द थिंग्स? ऑफकोर्स. आमी प्रुडंटानूच ब्रेकिंग केल्ली तेच्या फर्स्ट, आनी आख्खो दीस आमी कवरेज ती चलयलेली लेटस्ट हे घेवन बुलेटिन्स. आनी तूं म्हणटा आर यू अवेअर काय विचारता आमकां. बरोबर ना हांव स्वता कितलो ते असो ट्रॅफिक जॅम परवरी, हांव ब्लॉक उरलो 2 वरां. हांव स्वता ट्रॅफिक जॅम उरलो. आनी ब्लॉक म्हणजे तुकाच ब्लॉक आनी पुलिशीक ब्लॉक ना अशें आहा. तेगे विमानान हेलिकॉप्टर ना भाई, थंय आतां एक फ्लायओव्हर जाय भाई. फ्लायओव्हर जायोच. आनी फ्लायओव्हर कल्चर न्हू गोंयान हाडल्यार न्हू तर तुवेंनूच हाडल्यार आतां. नाही गरज आहा थंय भाई फ्लायओव्हर. आय थिंक इट इज अ नोन स्टोरी इन गोवा. ते बी हा कितें करता. पण भाई हे पुलिसांनी एक तरी कांसुलार थंय नायजेरियन्स. तूं वचून एका नायजेरियनाक हँडल करशी? हो प्रश्न स्पश्ट विचारता. हय सामकें. कित्याक तर म्हाज्या फिजिकाचेर वचूं नाका तूं, म्हाज्या बॉडीर वचूं नाका. म्हाका फक्त राग येवंक जाय. एकदां म्हाका राग येयलो काय मागीर हांव चॅम्पियन. इन्शुरन्स काडा कितें CM म्हणटो कितें कसले पचक्या जोगार आसप. पूण भाई पुलिसांनी पुलीस कितें जादू करतलो तर? परवरी वचून पुलीस फोर्स द्यायचा कसो व्हरपाचो? रस्तो दाखय म्हाका. तें हांवूच सांगू. एक दीस कितें करता जाणा, हांव होम मिनिस्टर जाता आनी ते नायजेरियन्सांक सांगता की परत एकदां परवरी येया आनी ब्लॉक करा, आनी मागीर पळया हेच्या परस बेस्ट सिच्युएशन हँडल करता हांव सारको वेवस्थीत अशें हांव म्हणूंक सोदता, पण हांव म्हणिना. आ बाई. Just imagine. इश्टानो, भाऊबीज जाली. केन्ना खंय आनी कोणाक कितल्यो भयणी मेळत सांगोय ना. सैफुल्ला खानान खंय चिंतलेलें की अचानक रित्या 3-3, 4-4 भयणींची जबाबदारी तेजेर येतली. सैफुल्ला खानाची भाऊबीज जाली.
आमची बहीण म्हणता अरे हे काय श्रीमंती का पाय ताई भावना नाती करते रे तू भावना एकटं का पाय? हे वाळा भावना भाऊबीजाची आवय गे माझे बाई नजर ना लागो हा समकी. पण भितरली बातमी अशी की सैफुल्ला खानान खंय आपल्या मानलेल्या त्या भयणीक 5-5 किलो काने भेट दिली खंय. सांगा जातले तुमच्यान टॅरिंग जाय. इश्टानो दिवाळी सगळेच मनयतात. इश्टानो दिवाळी सगळेच मनयतात. कोण घराकडे आसा तो घराकडे, कोण कामार असता तो कामार उरता तो कामार करता, कोण परदेशी आसा तो आपल्या परदेशान. आणि अशा प्रकारचे जे सगळे लोक जे असतात जे सध्या असे जे असतात ते आपल्या जाग्यार असे करतात दिवाळी करतात दिवे लायतात. आणि खूप जण दिवे लायतात. कोणा खूप जणांनी दिवे लायल्या काय. तर आमचे सायंटिस्ट भाव जे लॅबोरेटरीन असता रात दीस ते बाबडे दिवाळी कशें मनयता आसतले. तांकां हक्क आहा न्हू, अधिकार आहा न्हू दिवाळी मनोवपाचो आसा. तर म्हणून ते आपल्या स्टायलीन दिवाळी मनयतात. कशी मनयतात ती पळया. सायंटिस्ट लॅबोरेटरीन बसून कशी दिवाळी मनयतात. डॉक्टर शर्मा डिम्पी ब्रँड रॉकेट सोड डॉक्टर शर्मा डिम्पी ब्रँड रॉकेट. डॉक्टर शर्मा इट विल बी फॉलोड बाय नारिंगा अँड दादा बॉम्ब. डॉक्टर शर्मा डिम्पी ब्रँड रॉकेट सोड. डॉक्टर शर्मा डिम्पी ब्रँड रॉकेट रेडी टू लॉन्च. डॉक्टर शर्मा it will be followed by Naringa and Dada bomb. डॉक्टर शर्मा सुरसुरेलाय रॉकेटाक सुरसुरेलाय त्याशिवाय वैरोचना माई काउंटिंग दी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. All the experts and scientists are watching the beautiful performance so far. First stage is very critical because it is going through the atmosphere. Just imagine. इश्टानो जस्ट इमॅजिन बरें काम करता आणि तेजी तुस्त तुम्ही सदांच करतात. पूण आयज MLA रोहन खंवटेन ह्या स्टेजीर सगळ्यांच्या म्हऱ्यान आमची तुस्त केली, आमची दखल घेतली. आमी धन्य जाले. And I definitely congratulate Paresh and his whole team for having put up a wonderful, consistent. Just Imagine has definitely been a lively program without which I don't think Goa would have reached a level what it is today. इश्टानो दयानंद मांद्रेकरान फाटल्या कांय दिसा पयलीं कॅन्सर अशें कितें तरी म्हटलेलें. मागीर तेणी खूब माफी मागली. सारकें 100 टायम आपण एपोलॉजी हां अशें म्हटलें. खरेंच तेणी एपोलॉजी तो अजून त्या रिमोर्स फिलिंगान आसा. ताका पश्चाताप जाला काय ना हे जस्ट इमॅजिनाचे स्पेशल डिबेट डिस्कस करपाक सोदता, चॅक करपाक सोदता. जस्ट इमॅजिनान तेजे कडेन उलयलो एका स्पेशल डिबेटीत. आनी खुबशे मान्यवर आसले इंटरनॅशनल लेवला वयले बी. विंडो डिबेट जस्ट इमॅजिन. Just imagine. And now we have with us Goa's Water Resources Minister Dayanand Mandrekar, who had earlier said that Nigerians are like a cancer, and then he had apologized. Mr. Mandrekar, welcome to the show. You had said that Nigerians are like a cancer, and then you had apologized for. You had said that you apologized for 100 times. You said that it was not a racist comment and it was not purposely made, but you said it was your own view, your people's view. Now what you have to say about Nigerians in a Just Imagine debate show, Mr. Mandrekar? Mr. Mandrekar, can you hear me? हेलो. आपको सुनाई देता है मिस्टर मांद्रेकर? कैन यू हियर मी? आपका सवाल सुना है और
वो दिन जो घटना उड़े रास्ते पर, उसने जो नाइजीरियंस, सम पीपल ऑफ नाइजीरियंस, उसने जो रोड ब्लैक किया. That's it. He does it again. Just now he said Nigerians ने road block किया, whatever. He is still not apologetic. Mr. Manjrekar, what is the meaning of Nigerians ने road block किया? Mr. Manjrekar, can you hear me? What is the meaning of Nigerians ने road block किया? What is the meaning of this? Why are you saying it again? Mr. Manjrekar, can you hear me? Can you hear me, Mr. Manjrekar? Hello. नहीं, मैं अगर ये सब लोगों को और जो लोगों ने मेरा कमेंट सुना है उनको एक कमेंट गलत लगा है तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है माफ़ी मांगने से और ये करने से, क्योंकि अगर गलत है तो गलत है. मुझे ये लगता है कैंसर इज स्टील स्टानो काय गजाली केन्नाच बदलच्यो ना. लायक एंटरटेनमेंट इन जस्ट इमॅजिन म्हणटालो, नॉट अबाउट इन जस्ट इमॅजिन. पळोवंक विसरूं नाका दिसतानो आयतारा 7:30, 9:30 आनी 11:30. आनी जर कितें सांगपाचें आसा जाल्यार मेल अस ऑन features@prudentmedia.in. पळयत रावा जस्ट इमॅजिन. हॅपी दिवाली अँड ओवर टू आवर नेक्स्ट प्रोग्राम. Mr. Manjrekar, can you hear me? Mr. Manjrekar, yeah, my question was, why did you said that again?